पयर कदंबाचे ते लायटीचे बशी ज्यो आसा इलेक्ट्रिकल बस जी आसा त्या बशीचे 130 भुरग्यांनी अचानक संप केलो. कारण कितें जाल्यार तांकां पगाराचे जे आसा ते तांकां वेवस्थीत पगार मेळना. पण चेअरमॅनाचें उत्तर आसा की ऑलरेडी तांकां 22,000 रुपया पगार तांकां आमी दिता. पण ते भुरगे म्हणटा आमकां 22,000 मेळना. PF आमचे कट करता ते हितून आमकां स्लीप मेळना. आमकां खंय कितें आसा तें सारकें कळना. 22,000 म्हणून स्टार्टींग जेन्ना तांकां जॉयन जाल्ले तेन्ना तांकां सांगलेलें तुमकां 22,600 रुपया तुमकां मेळटले म्हणून. पण सद्या तांकां 15,000 14,000 अशें तांकां पेमेंट मेळटा. तुमकां खबर आसा आनी एकदां आमी सेक्युरिटी गार्डाक लागून आमी प्रश्न केल्लो आनी त्या प्रश्नान आमी सांगलेलें की सेक्युरिटी गार्डाचे अशे 4-5 हजार लोकांचे तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो पयशे खाता. अशेंच हांगा हो कॉन्ट्रॅक्टर तो चौधरी म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो हे पयशे खाता. हे म्हाका दिसता चेअरमॅनाक खबर ना आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराकूय खबर ना आसतलें आनी म्हणूनच हो घोटाळा जाता आसा. हो एक व्हडलो घोटाळा कसो आमकां दिसता. कित्याक तर 130 भुरग्याचे प्रत्येकाचे जर 6-7 हजार जर तो मारता जाय जाल्यार ताका 1.5-2 कोटी ताका म्हयन्याक इन्कम आसा. पळय थंयसरूय कितें करतात आमी एक लेबर हाडटा जाय जाल्यार न्हू कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर लेबर बी हाडटा जाल्यार लेबरांक जर 500 रुपया आहा तो 600 रुपया थंयसर लायता आनी 100 रुपया आपल्याक घेता आनी चलता. पण हे लोक हे कॉन्ट्रॅक्टर आतां हे कॉन्ट्रॅक्ट चलयता तो आनी तो बी गोंयचो न्हू. गोंयचे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळे. गोंयचे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळे कशें दिसता. कित्याक तर हे लोक भायल्या कॉन्ट्रॅक्टराक हांगा हाडटात आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर हे लोक काम करून घेतात आनी अशा रितीन आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचो विस्वासघात करता. सरकार म्हणटा आपूण 2 लाख दिता. खंय आहा हे जॉब? युथांक तुमी खरें म्हणीत जाल्यार पिश्यान काडटा. युथांचो तुमी मनोबल सामको तुमी काबार करता. अशा हे आतां 130 भुरग्यांक तुमी अशा रितीनी तांकां तेंचे हिरमुसले भशेन ते जाल्ले आहा. तांकां पयर डेप्युटी कलेक्टर येयलो आनी डेप्युटी कलेक्टरान तांकां सांगलें तुमचो प्रॉब्लेम हांव सॉल्व करता अशें म्हणून तांकां आश्वासन दिवन तो गेलो आश्वासन दिवन तो ताका गेलो आनी आज पर्यंत तांकां एका MLAन ताका एका भुरग्याक धमकी दिली काय तूं परत जर कामाक वचना तुका काडून भायर मारतलो तुका खंय जॉब दिवचो ना असलें म्हणून. म्हणजे आज कोणी टेम्पररी सुद्दां जर काम करता जाय सरकार तांकां धमकी दिता. म्हाजी रिक्वेस्ट आहा चेअरमॅनाक आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की हो जो कॉन्ट्रॅक्टर 5-6 हजार रुपया हेंचे कामावयले जे खाता तेजेर लक्ष दिवचें आनी हे गरीब लोक जे पळय आसा तांकां कामाक तांकां पयशे सारके दिवचे. 22,000 जर घेवन कोणी भुरगे संपाक कित्याक वयतले हो प्रश्न आसा. अरे 22,000 म्हणल्यार सुशेगाद चलता. अरे तुमी 22,000 दिनासतना 14,000 15,000 दिता. आमचे कडेन ऑलरेडी स्लीप आहा पण आमी दाखयना. कित्याक आमी सगळी इन्क्वायरी काडल्या तेन्ना आमकां हे अशें दिसून येयलां. तेन्ना आमी मागता की ह्या सगळ्या गोश्टी बद्दल चवकशी जावपाची चड गरजेची आसा आनी जेणे करून तो भुरग्यांक न्याय मेळपाक जाय. हे गोंयचे भुरगे आमचे. आतां तांकां अशी धमकी दिल्या खंय तुमकां भायर मारतले आनी आमी भायले लोक हाडटले म्हणून. तो चौधरी पळय आहा तो तुका भायले लोक हाडटलो कित्याक तेजी हैदराबादूय तेजें काम चलता तें. दुसरो तो हो आसा तेंचो घाटे ताका परत मॅनेजर म्हणून हे दिल्ले आसा एक्सटेंशन दिला. म्हणजे तुमी भायल्या लोकांक एक्सटेंशन दिता गोंयचे सगळे सत्यानाश करूंक काय तुमची तिजोरी भरपा तेंच कळना. भुरग्यांक नाशाडी भुरग्यांचे तुमकां सांगता लोक इतले वैतागलेले आसा. दुसरी गजाल आनी एक आसा की 2 भुरगे खंय कामाक येताना मेले तांकां खंय 4-4 लाख दिता म्हटलें ते आजून दिवंक ना. तिसरी गजाल एक आसा की बशीन कदंबा बशीनूच जर ते हांगासून मडगांव वचूंक जाय जाल्यार समज पणजेचो बशीन तो चडलो कदंबा बशीन आनी मडगांव देवपाक जाय तो कंडक्टर तांकां सांगता काय तुजे पयशे दिवंक जाय तूं आमच्या बशीन कोणाची बस चलयता ती आमकां लागना म्हणटा काय पयशे दी म्हणटा. अरे तुमच्याच डिपार्टमेंटान जावं तो कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर जावं आनी कितेंचेर तुमच्या जर हेतून चडटा जाय जाल्यार तुमी तेजे कडेन पयशे मागपाक लायता नाल्यार पास काडा म्हणटा काय. म्हणजे सगळ्या वतीन अंधेधुंदी. PF तेंचे कितें केलां तें अजून कांय खबर ना. PFची एकूय स्लीप तांकां बरी दिवंक ना. हांव चेअरमॅना कडेन आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर भावीन गुदिनाक सांगूंक सोदता हेजेर बारकायेनी लक्ष घाल. त्या भुरग्यांचेर अन्याय जावपाक दिवं नाका कित्याक ते गोंयचे भुरगे आनी तुका जर दिसता घाटावले हाडून दवरपाक जाल्यार तुका ना. आनी हे जर तुमकां दोगांकूय पावता जाय जाल्यार मातशें समाधान. फुडें लोक कितें करतले तें कळयलें आसा तुमकां.
मॅडम म्हाका सांगा की 22,500 तुम्ही सांगताले तुमच्याकडे ते प्रूफ हा? असा माझ्याकडे स्लीप. त्यांना पेमेंट 22,600 म्हणून त्यांना दिले स्लीप आहा. स्लीप आहा तेंचे आणि त्यांना स्टार्टींग हे दिले तेतूनच बरयल्ले आसा तेजे PFचे कितले वयतले ते आणि डॉक्टराचे म्हणजे तेजे कितले वयतले ते दाखयल्ले आसा आणि 22,000 मेळटले म्हणून. चेअरमॅन सांगता त्यांना 22,000 मेळटा म्हणून. केन्ना मेळटा, खंय मेळटा? कितले मेळटाले आता तेव्हा कितले मेळटा? 15,000 आणि 14,000 केन्ना सर? स्टार्टिंग पासून तशेंच आसा. ते लोक आज वाडटले फाल्यां वाडटले आणि ऑलरेडी तेंच्यांनी लेटर दिले. तो सांगता आमकां कितें लेटर दिवंक ना म्हणून चेअरमॅन. लेटर दिल्या उपरांत परत ताका तेंच्यांनी आन्सरूय केल्या 2 म्हयने तुमी रावा तुमकां आमी पळयता म्हणून. तुमी लोकांक एक सांगता आणि त्या भुरग्यां कडेन तुमी नाका जाल्ले तुमी वागता. तेंच्यांनी कळयल्लें तुमकां लेटर दिवन तुमकां कळयलां की आमकां अशें हें आसा तें आमचें समाधान करचें म्हणून. परत तुमी तांकां आन्सर करता येस 2 म्हयने रावा करता म्हणून. काल डेप्युटी कलेक्टराक वचून सुद्दां ताका सांगलां काय आमी आपूण पळयता तुमचे सगळे जाग्यार घालता. अरे हे गोंयचे भुरगे तुमी काडटा 130 भुरग्यांक सगळे भायर कित्याक रावले? 22,000 जर पेमेंट मेळटा कोणाक नाका जाला? कोण काम सोडून वयतलो? आणि टेम्पररी सुद्दां जावं 22 मेळटा न्हू अशें जातलें आसलें. तुमी 14-15 दिता. 14-15 तर खंय तरी बेश्टे कामाक गेले सुद्दां 14-15 हजार मेळटा. भायल्यो गाडयो चलयल्यो न्हू बॉम्बे वचपाच्या लायनी 40,000 पगार मेळटा. 7,000 खंय गेले? आं 15,000 तेच्या हातीन मेळटाले 22,000 आसतना. आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा न्हू चौधरी तो खाता न्हू. तो खंय कोणाक शिरकून दिता कोण जाणा. कर्नाटक हांगासर हैदराबादाचो कॉन्ट्रॅक्टर तो आणि हांगा तो बिझनेस करता. आणि त्याने सरळ सांगला काय आपण हैदराबादाचो लोक काडटा म्हणजे हे गोंय आमकां लागून ना. आमकां लागून अजिबात ना. सरकाराच्या पडला पाड म्हणून आमकां लागून ना हे सरकार.